नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. मॉरिशस भोंवडेर गेल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पोर्ट लुई हांगा मॉरिशसचे प्रधानमंत्री नवीन चंद्रराम गुलाम हांचे वांगडा वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. प्रधानमंत्री मोदी आयज जावपी मॉरिशस स्थापणूक दिसाच्या मुखेल सुवाळ्याक हाजीर रावतले. पंतप्रधान राम गुलाम हांचे वांगडा जाल्ले चर्चे उपरांत दोनूय देशां मजगतीं भागीदारी अदीक घटमूट करपा खातीर आपली भेट लाभदायक थारतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ग्लोबल साउथ देशाच्या उदरगती खातीर दोनूय देश एकचारान काम करतले अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सन्माना खातीर मॉरिशसच्या पंतप्रधानांनी आयोजीत केल्ल्या खासा मेजवानी कार्यावळीक प्रधानमंत्री हाजीर आशिल्ले. भारत आनी मॉरिशस ह्या दोनूय देशांतली भागीदारी फकत इतिहासीक संबंद मेरेन मर्यादीत ना जाल्यार ती सामाहीक मुल्यां, परस्पर विश्वास आनी उज्वल भवितव्य ह्या गजालींचेर आदारीत आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. And it is a symbol of the shared hopes and aspirations of the global South. I accept this award with full humility and gratitude. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीन चंद्रराम गुलाम हांच्या हाजेरीत दोनूय देशांमदीं वेगवेगळ्या विशयांचेर कबलाती जाल्यो. भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आनी हेर वडील अधिकारी ह्या कबलाती वेळार हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत मॉरिशस संबंदा विशीं खोस उक्तायली. प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा. यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी. मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरिशियन रुपए के नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे. अगले 5 वर्षों में भारत में मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी. देशांत खंयच्याच राज्यांनी बेकायदा खणकाम सरकार सहन करचे ना अशी स्पष्ट शिटकावणी केंद्रीय कोळसो खाण वेव्हार मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी लोकसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या वेळार एका प्रश्नाचेर ते जाप दिताले. इलीगल माइनिंग जो असम का है, ये असम का स्टेट गवर्नमेंट का संबंधित विषय है. जो भी इलीगल माइनिंग का काम होता है, इलीगल माइनिंग में हुआ है जो आपको आदरणीय सदस्य ने उठाया, वो इलीगल माइनिंग का काम है. देश में जो भी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पांसिबिलिटी है. इसमें हमारा तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री के लेवल पे एक सेफ्टी कमेटी रहता है. सीएल का, कोल इंडिया का भी एक सेफ्टी कमेटी रहता है. जिस पीएसयू है उसमें भी एक सेफ्टी कमेटी रहते हैं. उसके अलावा डीजीएमएस बोल के हमारा मिनिस्ट्री का अलग एक सेफ्टी कमेटी देते हैं. लेबर मिनिस्ट्री का भी एक कमेटी रहती है. मैं बताना चाहता हूं, लगातार इस जो कोल माइंस में एक्सीडेंट्स लगातार कम हो रहे हैं. ये बहुत हमारा दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा विषय है. आने वाले दिन में इसको पूरा और कम करने के लिए
भारत सरकार ने पूरा प्रयास कर रहे। भुरग्यांचेर आनी कमी पिरायेच्या चलयांचेर जावपी अत्याचार आडोवपा खातीर सरकार जायती पावलां उबारता अशी स्पश्ट गवाय केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिली। वाडट्या अत्याचारांच्यो घडणुको जावच्यो न्हय हे खातीर सरकारान सगळ्या राज्यांनी फुकट हेल्पलायन आनी गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात अशी माहिती मंत्री ठाकूर हांणी दिली। सरकार ने 2019 में सरकार ने यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं को और बच्चों के लिए अदालतें न्याय दिलाने के लिए राज्यवार फास्ट ट्रैक विशेष है, जो अदालतें स्थगित आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। ये जनवरी 2023 से 30 राज्यों में अब तक की है और प्रदेश में भी 404 विशेष पॉक्सो एक्ट है। अदालतें सहित कुल 745 फास्ट ट्रैक अदालतें हैं जो जल्द से उनको न्याय दिलाती है। सिव्हिल क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमांतल्यान लोकांची फटवणूक करपी आस्थापनाच्या आड केंद्र सरकारान खर कारवाय करची अशी मागणी राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत केली। कामकाज सुरू जातकीर 0 वरांत खासदार तानावडे हांणी क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमांतल्यान जावपी फटवणुकांच्या घडणुकांकडेन केंद्र सरकाराचें लक्ष ओडलें। Continuing for over a decade, erroneous financial reporting to CIBIL and relentless harassment by recovery agencies and third-party entities. Over the years, numerous cases have emerged where individuals were randomly issued credit cards merely to meet sales target. Many remained unaware of these cards until annual charges were levied. With the accumulation of interest and penalties, minor dues of few hundreds or thousand rupees have escalated into several lakhs, pushing consumers into financial distress and trauma. Additionally, many credit card holders have faced fraudulent transaction, overcharging, incorrect billing or unjustified charges. When consumers raise disputes, credit cards companies and banks fail to resolve them within the stipulated time. Instead of addressing these concerns, banks continue to send bills with penalties, interest, late fee payments and other compounded charges. गोयचे आदले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या जयंती निमतान पणजेंतल्या पोरनेर सचिवालया लागसार आशिल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्या लागीं तांकां आर्गां ओंपपी मुखेल कार्यावळ जाली। ह्या वेळार मोगोचे फुडारी मंत्री सुदीन ढवळीकर, मुखेल सचिव, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी हेर मानेस्तार हाजीर आशिल्ले। भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी गोंया खातीर दिल्ल्या योगदानाची याद लोकांक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें। मिरामारच्या बांदोडकर समाधी नूतनीकरण तांच्या कुटुंबियांक विश्वासांत घेवन बेगिनात बेगीन पुराय करतले अशी गवाही ह्या वेळार दिली। मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी पर्वरी सचिवालय संकुलात आशिल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याक लेगीत पुष्पहार अर्पण करून तांच्या यादीक आर्गां ओंपल्यात। भाऊंचें योगदान सातत्यात विविध क्षेत्रात, शैक्षणिक क्षेत्रात सातत्यात गोंयकार सगोदीत काडटा। भाऊची याद ही कायमची गोंयकारा खातीर उरतले। फक्त भाऊची समाधी आमी पुन्हा एकदा ती रिपेर करपाक घेतल्या, रिनोवेट करपाक घेतल्या म्हणून थंयसरलो कार्यक्रम करून हांगासले दोनूय कार्यक्रम जुन्या सचिवालय आनी नव्या सचिवालय जवळचे दोनूय कार्यक्रम आमी केले। फुडल्या वर्साच्यान समाधीचेर कार्यक्रम जो सातत्यात जाता तो कार्यक्रम जातलो। परत एकदा हांव भाऊच्या स्मृतीक आदरांजली दिता आनी आमी जी समाधी तांची आसा तांच्या फॅमिलीक ज्या पद्दतीन रिक्वेस्ट केल्या तितक्या बेगिनात बेगीन तशाच पद्दतीचो समाधी जी आसा पळय ती सरकार उबी करतले। हांव परत एकदा भाऊंची आज समेस्त गोंयकारांच्या वतीन याद करता, उगडास करता। तांच्यांनी कार्य जे काम गोंय सरकार गोंयाच्या लोकां खातीर आनी गोंया खातीर केल्लें ते आज याद करता। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार। नमस्कार आणि येवकार या खासा कार्यावळीत
गोंय राज्याची आर्थीक दिशा आनी उद्देगीक दशा थारावपाक एक म्हत्वाचे